नमस्कार, माझे नाव राजाराम चणेकर. हांव ऑल गोवा खाजेकार एसोसिएशनचो अध्यक्ष. ह्या नात्यान आयज ही पत्रकार परिशद आमी आपयल्ली आसा. जो मेन मुद्दो जो आसा तो शिरगांव जात्रा. शिरगांव जात्राक जे पोरूं कितें घडलें तें खरेंच दुर्दैवी आशिल्लें आनी तितून 7 लोकांचो मृत्यू जालो आनी ते वायट एक गजाल घडली. तेज्या खातीर गव्हर्मेंटान भरपूरशे अंदू मेजर्स घेतले आनी तितूंत एक मेजर म्हणजे एक सुद्दां थंयसर अंदू स्टॉल आसचो जात्रेक एक सुद्दां स्टॉल घालपाचें ना अशें तेंच्यांनी ठरयलां आनी त्या खातीर आमी पत्रकार परिशद घेतल्या. हेच्या पयलीं आमी एक मेमोरंडम आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां दिल्ले आनी तेंच्यांनी आमकां आस्वस्त केल्लें की आमी थोडे जागे आयडेंटिफाय करतले आनी त्या जाग्यांनी तुमकां खाजेचें मान घालपाक दितले. खाजें हे गोंयची दायज आनी जात्रा म्हटली खाजें येतात प्रकार. ह्या आमच्या जे धंदो जो आसा आमच्या पिळजात धंदो आसा आनी अशें म्हटलें जाता की आमी ह्या धंद्याचेरूच वयर सरलेले आसा आनी सगळे लोक जी खुबशे खाजेकार आसा ते तेजेर पोट भरता. आनी शिरगांवची जात्रा जी आसा ती मेन जात्रा, सगळ्यांत व्हडली जात्रा आमची आनी तीच जात्रेक आमचें जर अशें जालें जाल्यार आमच्या सगळ्या पोटाचेरूच हो एक हाळो येतलो आनी आमचें उत्पन्न जें आसा जें कितें आमी जोडटा तें आमचें सगळें बंद जातलें अशें आमकां दिसता. म्हणून आमी ही एक पत्रकार परिशद आफोवन दिता की लोकांक कळपाक जाय की खाजेकारांक आनी खंयच्याच स्टॉलाक अंदू दिवचें ना अशें आयकलेलें आसा आनी तेजो आमी एक तुमकां सगळ्या गव्हर्मेंटाक आनी त्या कमिटीक रिक्वेस्ट करपाक ही पत्रकार परिशद घेतलेली आसा कळ्ळें. आनी म्हणून सगळ्यांक एक तुमकां एक रिक्वेस्ट की तुमी गव्हर्मेंटाचेर ह्या खाज्याचें इम्पॉर्टन्स फुडें व्हरचें आनी आमकां थंय स्टॉल घालपाक दिवपाचें. भुपेंद्र गांवकर सगळे जाण जमले तशे खाजेकार. सो आमचे चणेकार बाबान सांगलां तशें पोरूं जें जालें तें दुर्दैवीच, पूण सांगपाच्यो हेतू आमी भुरग्यापणासून ही जात्रा म्हणटा ती पळयता, सगळेच जाण पळयता. म्हाज्या दृश्टीन तरी आमी भुरग्यापणासून जात्रा पळयता. ही जात्रा गरजेचीच. तेन्ना 500 धोंड आसले पळय ते आतां 50,000 धोंड जाले, वाडोन गेले आनी खंयचोय उत्सव वाडोनूच वचोंक जाय. पूण जे जाले पोरूं पळय ते दुर्दैवी खरें. तितून आमकां प्रेस कॉन्फरन्साच्या थ्रू हांव सांगूंक सोदता की तितून आमचो डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट कसलोच हे नासलो, स्टॅम्पेड जावं कितें तरी करपाक आमचो कांय हात नासलो तितून. पूण प्रशासनान आयज असो निर्णय घेवचो पडला की थंय कसले स्टॉल दिवं नाका आनी हेजें म्हाका दिसता मूळ कारण म्हणजे जी पोरूं तेंच्यांनी फॅक्ट फायंडींग कमिटी घातलेली. ही जी कमिटी तेंचो रिपोर्ट गेलो की थंयसर स्टॉलां आसा आनी स्टॉलांक लागून ही गर्दी आनीक वाडटा असो तेंचो रिपोर्ट गेलो म्हणून आमचें तेंकां प्रशासनाक अशें निर्णय घेवचो पडलो अशें आमकां कळोन येयलां. पूण आमचो सांगपाचो उद्देश की हे स्टॅम्पेड जावपाचो एक वेगळोच जागो आसा तो, जे होमखणा कडल्यान तळये कडेन म्हणटा पळय थंयसरूच चड गर्दी आसता आनी थंयसरूच त्यो लायनी बिणी चड लागता. बाकीच्या आख्ख्या जाग्याचेर हे स्टॅम्पेड जावपाचें खूब कमी आसता आनी वार्षिक तशेंच म्हणजे धोंड येता वयता. आनी स्पेशली खाजेकारांचें सांगपाचें म्हणत जाल्यार आमची दुकानां सगळीं भितर आमी एकाच जाग्यार आसता. सो आमचे कस्टमर येता आमचे कडल्यान घेता आनी वयता. सो आमी तांकां व्हडले त्रास कांय करिना. सो ह्या हितूनसून हांव सांगूंक सोदतां, एक CM सरा कडेन रिक्वेस्ट करूंक सोदता की हेजेर परत एकदां विचार करचो तुमी आनी आमकां खाजेकारांक एक तुमी क्रायटेरिया घालची की आमकां एक 3 मिटर सोडून फाटीं रावा, जे लोकांक घालपाक तितलो चान्स मेळोनी. अशें कितें तरी क्रायटेरिया घालून जर तुमी आमकां एलाव करीत जाल्यार आमी चड उपकार जातले म्हणून येता आमी. हांव सेक्रेटरी एसोसिएशनाचो. तेन्ना आतां आमच्या अध्यक्षान उलयल्या प्रमाणे म्हाजें मत आसा की गव्हर्मेंटान कांय तरी एक उपाय योजना काडची आनी हे खाजेकारांक बरी एक लुगार असो दिवचो आनी ही जी जात्रा आसा लयराईची ती बरी भशेन करून घेवची अशें म्हाजें म्हणणें. म्हाका दिसता कमीत कमी 4-5 कोटी तरी आसतले सगळे मेळून 2-2.5 कोटी 3 अशें. कितले खाजेकार साधारण 50 ते 60 खाजेकार आसता. आनी आतां दुसरी गजाल सांगपाची म्हणल्यार आतां प्रशासनान जो निर्णय घेतला पळय त्या हिशोबान तेंच्यांनी आतां आमी म्हणटा 50-60 दुकानां वर्शीक आसतालीं, ती आतां जर 5ाचेर हाडली किंवा 5-6-7 दुकानां दिली जाल्यार उरलेल्या दुकानाची भरपाई कशी जातली. ते कॅनॉट कॅटर सो मच. लोक आसा पळय 2 लोक आसा पळय तो तितलोच उरतलो, गिरायक तितलेच आसतले, पूण ते 5-6 सो शक्य जाल्यार फुडें थंय सुद्दां अशी झुंडी जावपाची शक्यता आसा. इवन हे आतां हॉटेल्स आसा, आमी आयकलां की तेंच्यांनी हॉटेल्स बसपाक खुर्च्यो बिर्च्यो घालूंक दिवचे ना, डायरेक्ट टेक अवे किंवा थंयसरूच घेवपाचें अशें म्हणून. पूण थंय सुद्दां अशेंच जातलें कशें मागीर दुबाव फुडें. सो तेजेर परत एकदां प्रशासनान विचार करचो अशें आमी म्हणूंक शकता. आता तुम्ही CMाक मेळ्ळे तुमचें डेलिगेशन घेवन, हेच डेलिगेशन घेवन तुम्ही कलेक्टरा केन्ना मिटींग केला हेच विशय घेवन? ना, CM सरान आमकां डायरेक्ट आपूण पळयता म्हणून तुमी चलान सांगचे आपण सांगता तेका.
आणि ते सांगले सुद्धा फोनार समजाच फोन करून तेणें केले आमच्या समोरच फोन केलो CM सर आसलेलो डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आसले तेंच्यांनी आमकां येतले तेजे कडेन आनी सो तेंच्यांनी तेंच्यांनी आपल्या परीन तेंका सांगलेलें पूण फुडें काय म्हणजे फुडें कलेक्टर बोलो ना आमी कितें जाला तेंचे प्रॉब्लेम आसा पळय इश्यू आसा ते खातीर दिवं शकना अशें ना प्रश्न आसा रिस्पॉन्सिबिलिटीचो म्हणजे ती कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक ते मातशें फाटीं फुडें जाता कित्याक पोरूचो इन्सिडेंटूच तसो जाल्लो न्हू सो कितें जाता ते सारक्या चॅनलांसून जावनी अशें आमी रिक्वेस्ट करता की CM सरा किंवा किंवा आमचे हें आसा न्ही होम डिपार्टमेंट प्लस कलेक्टर हेंच्या सगळ्यांच्या एका मतान जावनी आनी आमकां सेफ जावनी सगळ्यांनी